ferries we have taken, I mean officially we have not taken a trial, but they have done the movement with ro ferries. Ro ferries are built in Goa. आणिक आम्ही रॅम्स दोन्ही सायडीन जाय तेय केल्ले आसा. फॉर द फर्स्ट टायम आमच्या हे नॅविगेट करपा खातीर एक बरे प्रकारची टेक्नॉलॉजी वापरलेली विथ हाय स्पीड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ मोर दॅन 12-14 फोर व्हिलर्स आणि ताजे बरोबर 150 पॅसेंजर एका बरोबर ट्रॅव्हल करपाक शकतात. म्हणजेच आमचे ज्यो 6 फेरीज एका रुटाचेर ऑपरेट जातात त्या फक्त रो फेरी 2 लागतल्यो, वीच वी वील गेट बाकीच्यो ज्यो एडिशनल फेरीज आसात थंयच्यान काडटकच आमकां दुसऱ्या रुटाचेर करपाक मेळटले. सो आमी जशे आमची प्रोग्रेस जाता तशें तशें टॅक्नॉलॉजी आमी एडॉप्ट करपाक जाय आनी हातूंतल्यान खुबशे आमकां परत एक फावटी प्रेरणा मेळटली की दुसरे रूट्स आसात, बिजी रूट्स आसात तांचेर घालपाक. These two ro ferries will prove the capabilities of our navigation system. म्हणूनच रो फेरीज म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर आमी घालतले, कारण दोन्ही वटच्यान रॅम्प आमी वायडन केल्ले आसात, रो फेरीक जाय अशें केल्ले आसात आनी रो फेरीज ह्यो गोंयानच बिल्ड केल्ले आसात, त्यो भायर केले नात. खुबशे फावटी रिपोर्ट येता की भायर आवर गोवन्स आर कॅपेबल ऑफ बिल्ड, म्हणजे अशो शिप बिल्डिंगान भितर खूब माहीर आसा. सर आनी खंय घालपाचें बीन आहा दिवाडे बीन त्या सायडीक बीन? ना, आता पयलीं सद्याक आमी हाजेर रैबंदर टू चोडन ह्या रुटाचेर ह्यो दोनी करतले, कारण एक घालून फायदो नासता, कारण ताका दोनी एकाच रुटाचेर केले. बट इमिडिएटली गव्हर्मेंट वील टेक डिसिजन आनी दीज रो फेरीज सरकाराचो खर्च नासतना म्हणजे हाजेर केल्ले आसात, कळ्ळें न्ही. सो दीज आर दी बेस्ट ऑफ दी टेक्नॉलॉजी दॅट वी हॅव यूज. स्पीड आनीक ताजी कॅरिंग कॅपेसिटी इज व्हेरी हाय. प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस इश्यू मीन्स रो खातीर कितें प्रॉब्लम बीन जाता? प्रॉब्लम ना, बिलकुल ना. आनी कितें कॉस्ट अशी नो, आय वील कम, हांव ऑफिशियली येतलो.